जेजू आमचे मनी युगार दिवंगीत करूया तुझ्या हातान म्हजो हात हार दटिनाय तुझ्या हातान म्हजो हात जेजू घालता तुजो पाटलो सदांकाळ जेजू आमचे बाप तुजे मुखार येता बापाच्या एकल्यासपुता सर्गीच्या बोलीश राजा सगळे खालतिकायेन आमची मान बागोवन आमी तुजी रोचना तुजे मुखार येता हे वेळार खिरीत भाशेन तुका आमच्या दुनियात तुका आमच्या सुरवंडराक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करून हे वेळार खालतिकायेन आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोलीस राजा स्वर्गाता देवून आयला संवसारा माटू नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार
तुका कोता मोग आमचो तुका दिता. इश्टानो, ह्या सांजेच्या वेळार आयज आमी हांगासर हे एक ओर जेजू बरोबर सारूंक आयल्या. तुमकां कितें जाय अशें आयज जेजून शुभ वर्तमानान विचारलें आनी दोगां शिसांनी तांच्या आवयन सांगलें, आमकां तुजे कुशीक बसूंक सुवात जाय. ह्या वेळार जेजू घोडे होच प्रश्न आमकां विचारता, तुका कितें जाय? ह्या ओरान आमचो जबाब जेजूक कसलो जातलो काय? ह्या वेळार जेन्ना आमी मान पागावन जेजूक नमस्कार करता, ह्या जेजूक हांव कितें जाय म्हूण सांगतलो काय? ही थोडी कल्पना आमच्या मनांत हाडुया. त्या दोगांय भावां भाशेन हांवूय मुखली सुवात मागतलो काय? ह्या फाटल्या थोड्या दिसांचेर नदर मारली जाल्यार म्हजे लागीं जायतीं जाणां आयिल्लीं विचारूंक, म्हज्यान तुमकां कितें जाय अशें जर विचारलोलें, हांव म्हाका कितें बऱ्याक पडटलें तेंच घेतलो आसलो. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, खरेंच मुखार आयल्या सुवातेर तूं बसतलोय, पूण हांव गोश्ट काडटलो तें तुज्यान काडूंक जातलें. आमच्या जिवितांत वा म्हज्या जिवितांत when given a choice, what do I select? The easy way out वो कोश्ट आसात ती वाट? हो आमचो जबाब, खासगी जबाब आमी ह्या वेळार जेजूक दिवया. तुका कितें जाय? आनी हो जबाब दितना मान खाला घालून जेजूक आमी नमस्कार करुया. उपरांत जेजू शुभ वर्तमानान सांगता की जो मनीस सगळ्यान व्हडलो जावंक सोदता ताणें सगळ्यान ल्हान जावचो. हें जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जो मनीस सगळ्यान व्हड जावंक सोदता ताणें दुसऱ्याची चाकरी करूंक जाय. वी हॅव टू बी हंबल इन आवर अप्रोच. आयचें हें वर मुखार वतात तेन्ना मागुया अशेंच कितें आमच्या जिवितांत घडूंक. when given a choice to choose the humble way, खालतिकायेचो रस्तो, खालतिकायेची वाट. जो कोण आपल्याकूच व्हड करूंक सोदता ताणें पयलो ल्हान जावचो, चाकोर जावचो. चाकराचें रूप घेवप सोंपें न्हय. जिविताची आडकोडीचेर नदर मारल्यार, जिवितान आमकां दर्जो आसा ताचेर नदर मारल्यार, उठ्ठा बसतना एकामेकाचे संबंदांचेर नदर मारल्यार आमचे मदय
कोणूच दुसऱ्यांचो चाकर जावंक सोदिना. आपलो दर्जो सांबाळूंक सगल्यांक खुशी. समाजांत नांव आसचें, समाजान आपल्याक मान मेळचो, समाजान आपल्याक व्हडवीक आसची, समाजांत मनशांनी आपल्याक सलाम करचो, समाजांत आपूण कितें तरी आसा हें दुसऱ्यांक घडचे खातीर, तांकां घडोवचे खातीर जायत्यो वस्तू आमी करता. देवाच्या उजव्याक, देवाच्या दाव्याक बसूंक आवडेता आमी खरी, पूण आमची चाल, आमची वागणूक, आमचें धोरण वेगळेंच. सगल्यांक आमकां खुशी देवा मुखार उबी रावंक. आमी पुर्ती न्हय जाल्यारूय आमी वावंडो अंतरेकता, पूण देवा मुखार उबे रावंक जायते त्याग, सेवा, आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आपणावप, आमकांच ना करप, आमचे आवडी आसात ते आमीनूच गिडून धरप, दुसऱ्यांक बरेंपण करप, दुसऱ्यांक उबारप, रस्त्याचे देगेक आसलेल्यांक वयर काडप, भेट करप, आमच्या चालत्या जिवितान बरी जाप दुसऱ्यांक दिवप, बरेंपण दुसऱ्यांचें आमी घेवप आनी दिवप. ही थोडीश्यो आमच्या उदाहरणां आमच्या जिवितान. जायना आमची सवय अवघड सोडून आमी दिता. आमच्या जिवितान हेच शेडेमोडायेचें जिवीत. आसूं मागीर करुया, आसूं देव सजमतलो, आसूं देव म्हाका पावतलो. असल्याच उतरांनी आमचें जिवीत आमी काडलां. ह्या वेळार जेसू आमचे मुखार आसा. कितें आमी मागूंक आयल्या, फकत आमी मागतांच काय? ह्या आमच्या दुनयाक आमी दिनवासता. आमकां दर एक घडी आमच्या जिवितान मेळिल्ले खुशालकायेक, जिवितान आसलेले अणभव, जिवितान आसलेले उपकार, जिवितान मेळटले दर एक देवाचें दर्शन म्हाका एक व्हड खुशालकायेचो सोयेक देवाक दिनवासुया. आनी देवाक आमी किरीत भाशेन आर्गां दिवया. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो. ह्याच गायनान आमी त्याच दोनयाक आर्गां दिवया. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मोना दिता, तो काकृती मंगल तुका करता. म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. म्हज्या
आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसो सगळ्यांनी व्हडल्यान गावचे मोज ओ जेजू तुका आर्गां आमची फावो सदांच तुजें नांव आमी वाखाणूंक गरज खरें सारगाच्या मनान आमी तुका दिनवासता कितली देणी तूं आमकां दिता तुका दिनवास बापा ह्या देण्या खातीर म्हज्या देव आर्गां दी Hallelujah, Jesus. Thank you. Mochina Sodas. Praise you, Lord, for this time, for this day. It's your grace that you fill us with. Thank you, Jesus. Sograni Munche. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Arga tuka Jesu. Dinvas tuka Jesu. Wakani tuka Jesu. Wakani tuka Bapa. Wakani tuka Puvita Atmya. Wakani ya veda katir. Wakani aiche dissa katir. Wakani mosha jivita katir. Arga tuka Jesu. दिनवास तुका बापा दिनवास तुका पवित्र आत्म्या दिनवास तुका त्रिएक देवा कांयचो दीस तूं आमकां दिताय हो वेळ आमकां दिताय तुजे मुखार चालूंक आमकां सोयेक तूं दिताय देखून आमी सगल्या काळजांत तुका आर्गांनी वंदन दिवन म्हणटा म्हज्या देवाक आर्गां दी व्हडल्यान म्हणचे आमी ताचें नांव Moja deva argaं ditolo taci deni kenas visonsona to bokshi Moja deva taci deni kenas visonsona दूसरा वेस जितले मोडो संवसारा वयरासा तितलो तिरगोड ताचो मोग आमचेता जितली उदेर ओस्तून ते पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता मोशा देवा आर्गां दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोशा देवा आर्गां दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचोना जेजूक पळोवया आनी व्हडल्या ताळ्यान आमची आर्गां उबारुया देवाक
आमी आयले हांव मागणी करूंक, आमी आयले हांव जेसूक दिनवासूंक, आमी आयले हांव ताका भेटूंक. हे देवाक भेट आमी दिता आसतना आमचे दिनवास ताका दिवया. आमकां किरीत भाशेन हो वेळ तो दिता जाल्यार व्हडल्या ताळ्यान आमी तेच देवाक आर्गां दिवया. जेजू अर्गान दिनवास तुका हे आयच्या वेळा खातीर, हे आयचे भेटे खातीर. तूंच आमचो परम मनुश्यवण, तूंच आमचें जिवीत जेजू. तुजे शिवाय आनी आमकां कांयच ना. तूं दोतोरांचो दोतोर, तूं राजांचो राजा, तूंच आमचो देव जेजू. दुसरो आनीक आमकां देव ना जेजू. तर जेजू सगळे बरेपणा पासत, म्हज्या जिविता पासत, म्हज्या कुटुंबा पासत, म्हज्या वावरा धंद्या पासत, म्हजे भलायकी पासत, सगळे पासत जेजू तुका आर्गान दिनवास. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, लव यू जीजस. जेन्ना चोर येता तो मारून चोरून जिवी मारून पूण तो जेजू आमकां सुबन जिवी दिवंक जाय. ह्या पदार्थाच्या काळार तो आमकां
तुजेशी लागीं येवन आमकां जाय ते सोयी दिल्या मोगला जेजू आमी सदांच तुका चिंतून करता आनी जे नोश्ट आसा ते आमी पयस करून तुजीच वाट आमी करून तुजी कृपा आमकां पावोवंक आमची आर्गां आमचे दिनवास देवाक चालू दवरतना आमी गायन करुया Q6 पेज नंबर 168 बापा म्हज्या प्रितीच्या. Bapa moja priticha, chiedo tu somaimu, papyak sodum patkatri, utak daldoi somsari. Bapa moja priticha, chiedo tu somaimu, papyak sodum patkatri, utak daldoi somsari. Bapa moja priticha, chiedi tuci convada, sutka diucha gulama, uta kusar kidailu. Bapa moja priticha, chiedi tuci convada, sutka diucha gulama, uta kusar kidailu. Bapa moja priticha, chiedi tuci corona,
आमकां घेवच्या कुशकासा विडले काळीस पुताचे बापा मोच्या प्रितीच्या केली तुझी करुणा आमकां घेवच्या कुशकासा विडले काळीस पुताचे पाचो बापा मोच्या प्रितीच्या केले तुझे उदारपो आमचे देणी वारुयता तुझ्या पवित्र आत्म्याची बापा मोच्या प्रितीच्या केले तुझे उदारपो आमचे देणी वारुयता तुझ्या पवित्र आत्म्याची जेजू दिन वासुया आमचें तोंड उगडुया कित्याक आमी ओगीच मोन्या भाशेन बसलीं आमकां तें पुरतें न्हय तोंड उगडून देवाक दिन वासुया आमचे लागीं भिरांत येता आमी कितेंय म्हणीत म्हूण आमकां चूक जायत म्हूण भिरांत दिसता देवा मुखार चूक ना जेजू आमची खालती मागणी आयकून घेता व्हडल्या ताळ्यान दिन वासून आमची मागणी देवा मुखार धरुया
Agora foi uma linguagem pensava sobre é verdade que a banda que quer sobre isso para já não gosta sobre dele é um nome akan kami doa yang masuk ke dalam pasal. Dari itu boleh dari maka menjadi selamat dan hidup. Puri bola ini maka kawal kita itu. Ini langsung bagi haji rasa. So puri zaman ini dah haji rasa ini. Nanti jadi dia tidak jadi na jadi mana kita bagi lagi ada. Soalnya apa dia dari itu. Pasal apa pasal. Akan dibola ini nanti mungkin kami juga berdoa jika nanti baca kata yang hilang kalau berdoa akan. Thank you Jesus, praise you Jesus. I love you and need you for each and every minute, every second of my life. I love you Jesus and thank you Jesus, praise you. Thank you so much, Lord Jesus. Many times we take it for granted without realizing how much you do for us. Lord, thank you for what you do. Thank you for doing your Lord Jesus. You brought us all together here. We praise you, thank you. Lord Jesus, give you praise each moment, each second. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. And we adore you. हे वेळार देवाचें उतर आमच्या पावलांक घुसवाड. दोन दिसाक देवाचें उतर आमचें मार्गदर्शन करता. हे वेळार देवाचें उतर आतां आमी आयकुया.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलेमाक चडोन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसलेमाक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल याज्ञिकाच्या हातांत घालतले. ताका मोरनाचें फर्मोण ते मारतले आनी ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक ताका जेरबोन मारूंक आनी कुसार किडावंक ताका बावरत्याचे स्वाधीन करतले. तिसरे दिसा तो पुनर्जिवन जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे सुशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळत. हांव पियेतलो त्या पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर तिडले. पूण जेजून तांकां आपणा सुशें आपोवन हाडून सांगलें, बावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मनशाचो पूत आपली चाकरी करूंक न्हय, पूण हेरांची चाकरी करूंक दुसऱ्याचे सेवे खातीर ह्या संवसारांत आयला. तुका आनी म्हाका एक आव्हान, चॅलेंज आसाय काय आमी तयार? मनशाची स्वार्थ नासतना चाकरी करूंक आसाय जायत तूं तयार? मनशांची तुजो स्वार्थ सोडून सेवा करूंक आसाय जायत तूं तयार? तुकाच विसरून दुसऱ्याचें बरेपण सोदूंक? जेजू आज हो विचार तुका आनी म्हाका करता. जेजू सोशी आमी आयल्यात, कृपा मागुया. आमकां खालतिकाय दिसूया. ह्या ओडीचे नियाळूंक सेवा घेवंक न्हय, पूण सेवा करूंक आयला. चाकरी घेवंक न्हय, पूण चाकरी करूंक आयला. बरेपण घेवंक न्हय, पूण बरेपण दुसऱ्यांक विस्तारूंक हांव आयला. म्हाकाच विसरून दुसऱ्या सवें ह्या संवसारांत सगल्यांक हांव खिरीत भाशेन उजवाड जावंक आयला. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जातना हीच कृपा आमकां मागुया, दिमी घालुया. जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. आमकां तुजे कृपेन भर सोमया. खरेंच स्वार्थाचे मनीस आमी जायना जावं. आमच्या जिवितान स्वार्थ आमी नपयत करूंक, आमच्या जिवितान आपलेपण आसा तें पयसावंक,
आमच्या जिवितान अदीक ल्हानविकाय आपणाव संवसारांत ह्यो वस्तू घडटात. पयलो हांव, उपरांत म्हजो पेलो. पयलीं म्हजें कुटूंब, उपरांत समाज. पयलो म्हजो दर्जो, उपरांत दुसऱ्यांचें हांव चिंत्ता. पयलें म्हजें देवस्पण, उपरांत दुसऱ्यांचें बरेंपण. देव सोमेस्तांक आनी आमी आमकांच अशें आमी चिंता. आयचे दिसाक जेजू आमची मनां उसवाडाय. कोरपेन आमकां भर दी, आमकां कांतिकाय. अदीक आमी ल्हान जावंक सेवा मोन आमचे भितर रिगोय. सेवे चाकरेची मनशां आमकां कोर. जायना तेन्ना सोडून दिना जावं, पूण प्रयत्न करीत रावंक. दुसरो करतलो, हांव पळयतलो हें सोडून दिवंक. कोण तरी करतलो हें मनान चिंतून करिनासतना रावंक. जायतीं मनशां आसात, तीं येतलीं हें धोरण आमचें सोडून दिवंक. अदीक जिवाड आमी जावंक, अदीक आमच्या वावरांत सुफोड आसा ती वस्तू आमी सुफोडायेन दुसऱ्यांक पावोवंक कृपा आमकां दी. I-19 सगळीं म्हणया. राजीत कोर बाबा भयणी, मोन आमचें नवें जावं दी. आमची दुनिया आमी चुकल्यो कोर माफी. Amen.
म्हजे फाटल्यान म्हणत, सुदय जावं देव, सुदय जावन देवाचें बो पवित्र नांव, सुदय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदय जावन जेजूचें नांव, सुदय जावन जेजूचें बो पवित्र काळीज, सुदय जावन जेजू बो मोडीक जेजूचें बो मोडीक रोगोत, सुदय जावन जेजूचें बो मोडीक रोगोत, सुदय जावन जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतांत आल्तारा वेल्या, सुदय जावन जेजू पवित्र आनी साक्रामेंतां आल्तारा वेल्या, सुदय जावन देव आत्मो सांत बुजवंडार, सुदय जावन देवाची माय बो बाग्योंत आंकवार मारी, सुदय जावन देवाची माय बो बाग्योंत आंकवार, सुदय जावन मारयेचो पवित्र आनी कोतावीण गोर सोंबो, सुदय जावन मारयेचो पवित्र आनी कोतावीण गोर सोंबो, सुदय जावन मारयेचे अनुदवंत कुडियोत्म्या सय सर्गावरण, सुदय जावन मारयेचे अनुदवंत कुडियोत्म्या सय सर्गावर, सुदय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सुदय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार, सुदय जावन बाग्योन सुसे मारयेचो बो निर्मोळ पोती, सुदय जावन बाग्योन सुसे मारयेचो बो सुदय जावन देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय, सुदय जावन देव ताच्या बोडव्या आनी भोगतांताय. मेळे आमचे